म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, प्रत्येक जावन मोरये मायेच्या भक्तिकानो सप्टेंबराची 7 तारीख सगळ्या श्रेष्ठतेई मागणी उबारूंक आमकां पवित्र सभेन आपयलेलो दीस. सप्टेंबराच्या 1 तारीख तावन ऑक्टोबराच्या 4 तारीख पर्यंत सान फ्रांसीस आसिसीच्या फेस्ता पर्यंत श्रेष्ठेचो काळ म्हणून पवित्र सभेंत आचरण करतात. आनी ह्या श्रेष्ठेच्या काळांत आमी आसतनाच सप्टेंबराची 8 तारीख आमकां मोरये मायेच्या जल्माचो फेस्ताचो संभ्रम करूंक उलो दिता. मोरये माय देव बापान दिल्लें आमकां नवें फळ आनी ताच्या सांगाता आमच्या गाद्यांत जावचें पीक आमी देवाक समर्पण ताका अर्गां आनी होगलाप दिता. सगळ्या सृश्टे पासत नव्या बेळ्या पासत मोरये माये पासत आनी तशेंच आमच्या घरांनी आसच्या शेजारी आसच्या चली भुरग्यां पासत विशेश तरान मागणी भेटोवच्याक सप्टेंबराची 8 तारीख आमी वापरता, त्या दिसा संभ्रम करता. आनी त्याच वेळार सप्टेंबराच्या 7 तारखेर ह्या वर्सा आमी श्रेष्ठेच्या जतनेचो दीस संभ्रमता. ह्या पासतूच रोमांत आसल्या देवस्तुतेच्या आयोगान मागणी तयार करून आमकां दिल्या आनी ती आमी कोंकणीक तर्जुमो केल्या. तुमकां येदोळूच पावयल्या सप्टेंबराच्या 7 तारखेर आनी ताच्या शेनवारा आनी आयतारा दीस हो श्रेष्ठेचो दीस जावन संभ्रम करता आसतना तो कसो संभ्रम करचो म्हणलें थोडीं सुचनाय दिल्या. प्रत्येक जावन पापा लियोन जुलायच्या 9 तारखेर कास्तेल गंदोल्फोंत बोर्गो लावदातो सी म्हणल्या कडेन श्रेष्ठेच्या मोदें रावन हें मीस भेटयल्लें आनी ताका श्रेष्ठेचें कातेद्राल म्हूण आपयलें. आमकां उक्त्या जाग्यार मीस भेटोवंक साथ दिना ह्या पावसाच्या काळार, तरी आमच्या इगर्जेंत भोव सुबीत करून पांचवेपण फुलां हाडून आमी तो संभ्रम करता आसतना हें श्रेष्ठेचें कातेद्राल आमच्या भितरच आमच्या घरांत तशेंच आमच्या इगर्जेंत रुतां करूंक आमकां साध्य जातलें. देखून हांव तुमकां मोगान उलो दितां सगळ्या श्रेष्ठेची बोब आयकोंक, दुबळ्या लोकांची बोब आयकोंक, रूख झाडांची सर सुकण्या सावजांची मनजातींची बोब आयकोंक आनी तशेंच ताका स्पंदन करूंक हो श्रेष्ठेचो दीस आमी वापरया. ताचे खातीर मागणी भेटोवया आनी सगळी जीणभर प्रत्येक जाण हें वर्सभर आनी ह्या काळार श्रेष्ठेची जतन करता म्हणून सम्याक भास दिवया. विगारांक ह्या जाकांक एक प्रत्येक सुचन आमच्या मिसाच्या ग्रंथांत 4थें महाप्रार्थना आसा आनी तातूंत महास्तुती आसा. महास्तुती आनी महाप्रार्थना सांगाता वेतात आनी हे सगळे साल्वासांवाची चरित्रां विवर्सितात जाल्ल्यान हे महाप्रार्थना आनी ह्या महास्तुती लागीं वापरी जाय आनी सगळे श्रेष्ठे पासत देवाक अर्गां भेटय जाय म्हणून हांव विनंती करतां. आमचो हो गांव पांचवेपणान भरला, सोंपते आसा आनी आमची जिवानी नवसरणेन भरून नव्या फळांनी भरोवन दी म्हणून हांव तुमकां उलो दितां आनी मागतां. तुमकां समेस्तांक बागी मोंती सायबिणीचें फेस्त आनी श्रेष्ठेचो काळ मागतां.